येवकार हा समृता खणगावकर. सुरवेक वेळाचे हेडलाईन्स. सांताक्रूज पंचायत वाठारात बेकायदेशीरपणान जुगार खेळपाच्या आरोपा खातीर माफी मागपाचे मागणेक लागून वाद. या कारणान ग्रामसभा जाली वादग्रस्त. राज्यात वाढत चल्ला चोरयेचे प्रमाण. मडगांव आख्या वाठारात मंगळसूत्र चोरी करपाचे हेतान दुचाकी घेवन आयिल्ल्या चोरांक आयले अपेस. असल्यो घडणुको दिसा उजवाडे जाल्ल्यान लोकां मदीं पातळा भंय. धाल्याच्या निमतान मोरजे मर्डीवाड्या वयली बायलां जाली एकठांय. बायलांनी धालांच्या निमतान केले मन उक्ते. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. सांताक्रूज पंचायत वाठारात बेकायदेशीरपणान जुगार खेळपाच्या आरोपा खातीर माफी मागची अशी मागणी करपी प्रस्ताव ग्रामसभेत मांडलो. आदल्या सरपंचान आपल्या आड थारावाविशीं जाल्ले चर्चे वेळार वायट भाशेचो वापर केल्ल्याचो आरोपय सरपंच आनी थळाव्यांनी केला. या कारणान ग्रामसभेत तणाव वाडलो. आयतारा सांताक्रूज ग्रामसभेन 2024-25 वर्साचो अर्थसंकल्प सादर थळाव्यांच्या प्रस्तावाचेर विचार करपा सयत विविध विशयांचेर चर्चा करपा खातीर आयोजीत केल्ली. पूण ग्रामसभे वेळार जुगाराच्या आरोपा खातीर आदलो सरपंच मारियाना आराउजोन माफी मागची अशी मागणी करपी थाराव ग्रामसभेन मांडिल्ल्यान हे बसकेन वादग्रस्त चर्चा निर्माण जाली. माफी मागूंक ना जाल्यार कारवाय करपाची शिटकावणी सांताक्रूजाची सरपंच जेनिफर ऑलिव्हेरान दिला. Agenda today was to place before the Gram Sabha the budget of 24-25, and the second one was the proposals put by the villagers. But there was only one proposal, two proposal which was put by the ex-deputy sarpanch of Santa Cruz, Dominic Inacio Pereira, asking for apology in the July 21st Gram Sabha, which Marat had insulted the villagers. And second one is the new panchayat Ghar, which is coming up, and obstruction is done by ex-sarpanch and disqualified ex-sarpanch Mariano de Araujo of Santa Cruz, bringing obstructions to the new panchayat Ghar. So today what has happened is he has insulted the people of the Gram Sabha which were there by calling them. This is not right. He is the ex-sarpanch of Santa Cruz and he is insulting people by this is not right. So I want him to apologize the people. So he said the public. Yes. आमी complain करतली आणि मागीर next decision कितें हा पळय तें authorityचे decision. Complaint to the director. To the director of panchayat. आयज आमची ग्रामसभा आसली सांताक्रूज स्कॉलान आसली आनी सगळे पिसफुली चलताले. कित्याक आमच्यो ग्रामसभा स्वतान प्रॉब्लम आसता. सगळे पिसफुली चलताले आनी जेन्ना आमचो प्रपोजल येयलो आमी प्रपोजल मांडलो हांवें घातलेलो की तेणें एपोलॉजी मागची कितें प्रिवियसली तेणें मिस लिडींग इन्फॉर्मेशन प्रेसाक दिलेलें तेजेर तेणें सॉरी मागचें आनी सगल्यांनी रेजोल्युशन केल्लें. पूण हेणें कितें केलें हो उठलो आनी ग्रामसभाक जे मेंबर आसले गांवचे तांकां तेणी म्हटलें हें आमचें अपकमिंगान ना तो आसतलो दिसता म्हाका. देखून लोकांक कित्याक लोक बेजार जालो आनी लोक आमकां सांगूंक लागलो की तुमी ग्रामसभाक आपयता जाल्यार आमकां इन्सल्ट करूंक आपयता. हें कितें कायदे प्रमाणे कितें आहा तें आमी आमच्या डिपार्टमेंटाक बरयतले आनी हेजें कितें एक्शन आहा तें लोकांक जो इन्सल्ट केला ते आमी दाखोवन हाडटले आमचे डायरेक्टर ऑफ पंचायती. कोणे म्हणलें लोकांक? मारियानो आराउजो जो आहा एक्स सरपंच आहा, एक्स सरपंच कोमदीदा आनी सगलो एक्सूच तो. हांव ग्रामसभेक येयल्लो, हांव म्हाज्या आईक घेवन येयल्लो आनी ग्रामसभा चालूच आसली. ते आमच्या डेप्युटीन कितें एक्स डेप्युटीन कितें क्वेश्चन केलें ते क्वेश्चनाचेर तो असो उलोवंक लागलो न्हू कितें उलयता आमकां तेजी नॉलेज ना. पूण तेणें एकूच वर्ड म्हणल्यार आमी आतां ग्रामसभा काय हेजे घरान चाय गेल्ले म्हणपाक ही ग्रामसभा ऑफिशली मिटींग ही कोण आयकोन तेणें आमकां सगळ्या लोकांक म्हणून आतां तुमचें कितें जाता तुमचे इंटरनल मेंबर्स ते आमकां लागना ते तुमी पर्सनल पूण आमकां मेंबर मिनींग कितें तेणें आमकां ग्रामसभेक येवन आमकां सगळ्यांक सॉरी मागपाचें पर्सनली लोकांक जे लोक हांगा अटेंड जाल्ले पळय ग्रामसभेक म्हाज्या आवयक बी सगळ्यांक सॉरी बायलांक म्हणटा तो एक्स डेप्युटी सरपंच तो एक्स सरपंच ताका पयलीं डिस्क्वॉलिफाय करूंक जाय ताका रायटूच ना. या विशयाचेर भासाभास करताना सांताक्रूजाचो आदलो सरपंच मारियानो आराउजोन आपल्या जुगाराच्या आरोपांचेर ठाम रावन अतिरिक्त आरोप करून एक पावल फुडें व्हेलें. आयकात ताचें म्हणणें. आयज ग्रामसभा दवरपाचें कारण म्हणल्यार तेंचो आयज पंचायतीचो मुखेल हेतू आसलो की डिसेंबरान आमच्या पादवीकारान इगोर्जेन अनाउन्समेंट करून सांगलेलें की फेब्रुवारी 11 आमचो गांवचो कोमियांव आसतलो. हे सगळ्या लोकांक तेणें अनाउन्समेंट केलेलें आनी पंचायतीक खबर आसली की 11 कोमियांव कालाफ्रा.
आयज तेणी मुद्दम कोमया दिसा आयज तेणी ग्रामसभा दवरल्या. आयज लोकांच्या घरांनी सगल्याच्या घरांनी आयज कोमया आहा, सगलो लोक बिजी आहा. मुद्दम तेणी आयज ग्रामसभा दवरल्या. तरी आसतना ग्रामसभा दवरली म्हूण कितें ग्रामसभा दवरलीच तेणी. सो म्हाजो प्रपोजल आहलो, पूण म्हाज्या प्रपोजला पयलीं तेणी आनी एक प्रपोजल 2 मांडलेले आनी मांडपी एक्स डेप्युटी सरपंच इनास दुमिंग पेरेरा. म्हाज्या एगेन्स्ट की जुलय 2023 जुलयान ग्रामसभा जालेली. ते ग्रामसभेक म्हाजें रेजोल्युशन आहलें, इल्लिगल गॅमलिंग एक्टिविटीज शूड बी स्टॉप इन सांताक्रूज. सो तेणें तें पासून तेणी त्या ग्रामसभाक तेणी ते सगळे कांयचे कांय केलें आनी आपलीच घाण करून काडली भितर की आमकां इल्लिगल गॅमलिंग जाय म्हूण दाखयलें. उपरांत तेणी तें मागीर क्लॅरिफिकेशन दाखयलें. पूण आयज ग्रामसभाक तेणें परतून हांवें एपॉलॉजी मागची म्हूण तेणें आयज प्रपोजल घाल्ला. कोणें डॉमिनीक इनासान. कित्याक हांवें मडक्याचें काडलां म्हणून. म्हाजें रेजोल्युशन प्रेस करपाक ही रेजोल्युशनां पयलीं काडल्या आनी मागीर उपरांत दुसरें रेजोल्युशन काडलां की पंचायत घर बांदता थिंगासर पंचायतीच्या जाग्यान ऑब्जेक्शन आहलें काजल लेणाचें आनी हांवें ऑब्जेक्शन केलेलें की तें सियाजान पडटा तें तुमी क्लियर करा. एप्लिकेशन करूंक रायट ना आमकां. जेन्ना तें काजल समज सियाजडान पडटा हो पडना तें पंचायतीन क्लियर करचें. पडना जाल्यार बरें आहा, पडलें जाल्यार तुमी फुडें करा. मागीर ही सरपंच आनी ही आख्खी पंचायत इनवॉल्व आहा एक सरपंचाक हेल्प करपाक विलियम गोन्साल्विसाक. हे ओपन स्पेसीचेर ह्या एक सरपंचान विलियम गोन्साल्विसान इल्लिगल सेलीड केला ओपन स्पेसीचेर ओनरा कडेन आनी आपल्याची जप्त केल्या. ही शो कस दाखयता तुका एक गांव. मागीर तेका मागीर हें काडली, रिवोकेशन नोटीस काडली. पळय म्हाका सगळें आहा, हांव कितें लिगल पेपर वर्क आहा आनी डॉक्युमेंटरी ही पळय रिवोकेशन नोटीस काडली तेका. आतां सरपंच कितें म्हणटा हे ग्रामसभा बंद करपाक. तुवें एब्युजींग लँग्वेज यूज केली सो त्या पासत आनी लोकलांकूय कितें एब्युजींग वर्ड यूज केले. हांवें लोकलांक सगल्यांक हांवें एब्युजींग करूंक ना. हांवें मुडलांक उतर फकत जे मनीस तेणी हाडल्या 12 जाण ते 12 जाण मनीस हाडल्या फकत ती ग्रामसभा डिस्टर्ब करपाक हांवें तेंकां म्हणलां. आनी हांवें सगल्या लोकांक म्हणूंक ना हांवें ग्रामसभाक. ते जे मनीस हाडल्या तेणें भाड्याचे कशे हाडल्या ते हें करपाक आद व्हरपाक आनी म्हाजे एगेन्स्ट उलोवपाक म्हाजेर कितें एलिगेशनां घालपाक हें आनी तें. सो सरपंच आनीक एकूय तुका एक्यूज करता कितें तुजे प्रॉपर्टी तुवें एक इल्लिगली इकल्या म्हूण कितें वान पळय पळय हें बरें हें सरपंच हें तोंडा पोतें उलयता. तेका सरपंचाक चोर गार्ड्स आहा तेका सांग डॉक्युमेंटरी एविडन्स घे. हें बेश्टें नांव पिड्याक वाऱ्यार नांव पिड्याक करूंक दुसऱ्याचें बरें न्हू. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, मनीष परब आणि सानिका नागवेकर. राज्यात चोरयेचे प्रमाण वाडत आसात. मडगांव आख्या वाठारात मंगळसूत्र चोरी करपाच्या हेतान दुचाकी घेवन आयिल्ल्या चोराक अपेस आयलो. पूण अश्यो घडणुको दिसा उजवाडाक लोकां मदीं भंय निर्माण करपाक लागला. पुलिसांनी खर कारवाय करपाची मागणी नेट धरपाक लागला. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आता तुम्ही जाणा आसतले की चेन स्नॅचिंग करपाची घडणुको ह्यो खुबश्यो घडटात आनी चालूच आसात. तांकां खंय तरी हेंचेर आळा हाडपाक जाय आनी पुलिसेन हें काम करचें म्हणून मागतात सगळे लोक. आज अशीच एक घडणूक जी आसा ही आखे हांगा घडली मडगांव. हांगा एक फॅमिली आपल्याल्या कोणाची तरी मरणाचे श्राद्ध आसले या वर्स कितें आसलें ह्या एका वचपाक भायर सरली आनी ती आख्या चर्ची कडेन उबी रावल्ली बसी आनी ह्याच टायमार एक पल्सर घेवन जे 2 जाण आयले आनीक तेज्या मणी जो आसलो हो हिसकावपाचो प्रयत्न केलो आनी हो मणी काडून वता आसतना तेणी मातशी कितें तरी बाय मिस्टेक जाले आनी तो मणी काडपाक मेळ्ळा आनी तो मणी त्या मनशाच्या बायलेच्या हातीकच उरलो, गळ्याकच उरलो आनी तेणी तो तुट्टरेक हातीक घेतलो बेगबेगीन. अशें करून ही जी घडणूक आसा ह्यो घडत आसात. हांगा खंय तरी पुलिसेन स्ट्रिक्ट रावपाची गरज आसा आनी पुलिसेन हेंचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें. कित्याक आजकाल पयशी जोडपाचें काम म्हणल्यार पळय हें एकदां जर अशें करून जर चोरपाक लागले जाल्यार परते परते तेच चोरूंक लागतात आनी हे अशें करपाचें काम जें आसा हें सद्या चालू आसा. तर मडगांव पुलिसान हें बेगीच्या बेगीन हेजेर सुक्षमत लावचो म्हणून फॅमिली जी आसा ही मागता. खंय तरी ह्यो चोरी घडपाची ज्यो आसा ह्यो चेन स्नॅचिंग खूब घडटा, खूब जागे कडेन आसात आनीक एक्युजांक धरले कडेन आसा.
आनी ह्याय एकूचा धरचो जाता की दुसऱ्याले अशें करून चोरी करचें न्हू म्हणून. पिडेस्तांनी पोलीस स्टेशनार कागाळ नोंद केली. सुमार 4 लाखाचे भांगार आशिल्ल्याची माहिती रामनाथन दिल्या. पळयात. सकाळी आमी हांगच्यान 9:15 भायर सरले आनी घरा वचपाक गेल्ले साकळे. म्हणजे काकाचें श्राद्ध आशिल्लें, सो आमी दोगांय भायर सरले आनी आख्या चर्ची कडेन बस स्टँडार रावले आमी. कितें करपाक आतां बस धरपाक. एक बस आवडीची आयली, ती मातशी फूल आशिल्ली, ती आमकां सोडून गेली. आनी दुसरी बशीक रावले. इतक्या म्हणसर एकलो कोण आयलो मोटरसायकलीन, पल्सर मोटरसायकल घेवन, आनी हें मारलें, वचको मारलो कायदेशीर. आनी हांव उबोच आसा, म्हाज्या हातान बॅग आशिल्लें, बायले कडेन एक पर्स आसा ती धाकली आनी एक मोबायल. आनी इतल्या म्हणसर तें सामकें आबूज जालें आनी तितल्या म्हणसर धांवलो. म्हणजे विदीन हाफ एन सेकंड दोळ्याचो दोळो सुद्दां तेंकता ना तेंकता इतके फास्ट ते गेले. सो मागीर आमकां एकलो उठलो आमचो रिक्षाकार कंपलो हांगा पुलीस स्टेशनाचेर. सो थंय हांवें कंप्लेन केली. कंप्लेन तेंच्यानी आमचे रिपोर्ट घेतलो बरोवन, सगळो रिपोर्ट घेतलो की अशें अशें आसा, तुमी खंय रावल्ले, खंय वताले, कितें एकात. आनी मागीर एक आमकां कुडको मेळ्ळो भांगराचो फुल्लो पीस. आमचें तें भांगर म्हणटा तुमी आतां म्हटलें तें भांगर हें आशिल्लें 6 पावन आशिल्लें मंगळसूत्र, आनी दावल आशिल्लें 3.5 पावन आशिल्लें. सो टोटल 9.5 पावन. अदमास कितलो सो हें जाता रेट? म्हाका सर आयचे रेटी प्रमाणे 10 ग्रामांक 63,000. म्हणजे तरुण भारताची रेटी या पेपरा वयली. आतां एक्चुअली शेटगडी कितले आसता म्हाका खबर ना. मंगळसूत्र मारून वेल्ले मंगळसूत्रान दावलो दोनूय जाले न्ही. अशें आनी चान्सूच दिवंक ना. ते खंयच्यान तरी म्हाका दिसता आमचे खंय सर्वे करीत ते एका बायलेन आमकां सांगलें की तुमच्या फुड्यांतल्यान पयलीं गेल्ले आनी परत टर्न मारून येयलो आनी तेणें आनी चान्स दिवंक ना. असो मारलो, सामको डब्ब करून मारलो. कांयच करपाक आमकां हालचाल करपाक आमकां टायमूच ना. अदमास कितले पयशे जाता अदमास? म्हाजे 75 ग्राम्स जातले. 75 ग्राम 10 ग्राम एक पावना मरे. म्हाका दिसता जवळ जवळ अदमास सांगता 80 ग्राम्स जाल्यार 80 ग्राम्स 48 4,80,000 ऑलमोस्ट अप डाऊन कितें जायत पूण इतले कितें हेजे आसात. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी दिसभर घरात रावपी बायलां रातच्या वेळार धालो खेळपाक उमेदीन एकठांय जातात. सुखदुख्खा एकामेकाक सांगतात, पोटभर उलयतात. फकाणां चिकाणां करीत मोरजे मर्डी वाड्या वयल्या बायलांनी धालांची खोशी वांटून घेतली. पळोवया काय खीण. धालांचो मांड हो बायलांक हितगूज करपाची, सुखदुख्खा सांगपाची, मेकळो श्वास घेवपाची हक्काची सुवात. धाल्याच्या मांडार येवन मना मेकळी करपाची परंपरा खूपच पोरणी. देखून धालांक मानसशास्त्राच्या नदरेनय महत्व आसा. पळोवया मोरजे मर्डीवाडा वाठारांतल्या बायलांनी उमेदीन खेळिल्लो धालो.
या सदा मंगलम सुमूर्त सावधान आली लग्न घटी समीप नवरा घेऊन यावा घरा. कोण पडली 14? ही समीरा आम्ही वेगवेगळे कार्यक्रम करता आम्ही अशी सगळी बायला. आज कोण झाले तू? आज माहिती चोडू झाले. हां तुमच्या माहिती चोडू? नली माहिती. नले माहिती चोडू. नली माहिती चोडू. हां आणि कितले कसले कसले कार्यक्रम करता तुम्ही झाल्याक? झाल्याक आम्ही गाठे ग्रावता पळय धालो घाता. मागीर आमी ह्या करता मडके करता. मागीर आमी हार मोड करता. सगळे हे कार्यक्रम करता आमी. आतां आमची आतां फाल्यांची एक रात आहा कार्यक्रम करपाचे. नवरो हकाल बी ते? नवरो हकाल सकाळचे 4 लागता. आणि रोमाड बी? रोमाड येतले. पयलीं 3 रोमाड येतले. मागीर 4 सुमार नवरो येतले. अशे आमचे हे कार्यक्रम जाता. साधारण कितले बायला असता तुमचे हे काय झाले? आमचे झाले साधारण आहा 200-300 बायला आहा. सगळे एकवटान म्हणटा तुम्ही? सगळी बायला आमी एकवटान सगळो आमी धालो साजरो करता. गोवा 365 खातीर समृता खणगावकार आणि शिवानी सांगेलकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. SC दवर्लीन SC लोटलेक हारायलो. 2-0 अशे गोल फरकांनी रोमांचक जैत मेळयले. विलरेड लीजर स्पोर्ट्स क्लबान सर्त घडोवन हाडली. विलरेड लेजर स्पोर्ट्स क्लबान घडून हाडिल्ल्या विलरेड लेजर करंट सर्तीत SC दवर्लीन SCC लोटलेक हारायलो. 2-0 अशा गोल फरकांनी रोमांचक जैत सोडले आणि विलरेड लेजर करंट सर्तीचे सेमीफायनलीत सुवात मेळयली. डायस खेळा माळारी सर्त जाली. गोवा 365 खातीर संदीप तोयेकार, गौतमी गांवकार आनी शिवानी सांगेलकार. गोंयांत 17 फेब्रुवारी मेरेन हवामान सुकें आसतलें. 12 फेब्रुवारीक धुकें पडपाची शक्यताय आसा. फुडल्या 4-5 दिसां खातीर उण्यांत उण्या तापमानात व्हडलोसो बदल जावचो ना. 15 फेब्रुवारी मेरेन राज्यात कसलोच अलर्ट ना. तापमानात व्हडलोसो बदल जावचो ना. उणे तापमान सामान्य परस चड उरतले. फुडल्या 24 वरांत चड करून निवळ मळब आनी धुक्याची शक्यताय आसा. सोमारचे तापमान 33 डिग्री आनी 22 डिग्री सेल्सियस. सुकें आनी उष्ण हवामान. सोमारा धुक्याची शक्यताय. मळब नितळ. सोमारचे तापमान 33 डिग्री आनी 22 डिग्री सेल्सियस. तापमानात बदल ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.
गोवा 365 चाळीचे कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.